model of our solar system. Okay. This is our sun. Okay. This is the orbit of our Earth. Okay. This is your planet Mars. Mars. Okay. Now, so ही Earth हांगा. Yeah, this is your Earth over here. Okay. So now हो Mars. Mars. बरे. So over the period of time, Mars म्हणजे Mars, Jupiter, Saturn सगळे. Mars, Jupiter, Saturn सगळे. Okay. Yeah, the best example I've given you Mars. is Mars, Okay. because the retrograde motion of Mars is the most prominent over Okay. here. So ही Earth. Yeah. आता सांग कशें जाता तें? So now they all revolve around the sun. Sun. Okay. Okay. So over the period of time, Earth's position would change. It would go along this path. Okay. It would reach over here. Here. Okay. Okay. Now this is your Mars. Mars. over here. Okay. Now position of the Mars, if we considered on this path, will be over here. Okay. So Earth जेन्ना फुडें वता तेन्ना आमकां मार्सूय फुडें वता असो दिसता. Exactly. Okay. 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 मागीर हांगा Earth हांगा पावली. Earth हांगा पावली. Now आता जालें कितें हांगा? Earth and Mars, they are in line over here, in one line. Okay. So they will, it will appear as if it is static in the sky. Mars रावलो. Mars रावलो असो दिसता. Okay. Fine. So this will be over like 2-3 days. तशें दिसता again. मागीर Earth आनी फुडें पावली. मागीर Earth आनीक फुडें पावली. तेन्ना आमकां मार्सान टर्न मारलो असो दिसतलो. So it will reach somewhere to these two stages. Actually फाटी वचना. This is just our apparent movement. Appearance. Exactly. Okay. Copernicus had the idea for his heliocentric or sun-centered worldview from his reading of classical texts, which first introduced him to what was in his eyes a revolutionary concept. All astronomers knew that at certain points in their orbits the planets appear to move backwards. The ancient Greek scholar Aristarchus of Samos had investigated this retrogression, as it's known, and come up with an explanation. If the Earth is also in motion and is moving around the Sun faster than the planets in more distant orbits, then at certain points it would overtake them. Viewed from the Earth, it would look as if the other planet was going backwards. Aristarchus's idea was not followed up. It simply demanded too great a leap of the imagination. How could birds find their nest, people asked, if the Earth had meanwhile moved beneath them? This is your retrograde motion, Okay. which is the characteristic feature Okay. of all the superior planets. Okay. So I have given you an example of Mars over here, Okay. but along with Mars, Jupiter, Saturn also shows this kind Retrograde of motion. Exactly. Okay. In fact, हांवें वाचिल्लें की Mercury, Venus also shows some retrograde motion, but that is not true. That is not true retrograde motion. म्हणजे ते दिसता तशें. They फक्त apparent retrograde motion. Okay. That is some different. Different, but this is actual. Exactly. Okay. Mars, I mean, inferior planets such a retrograde motion. It is to do with their orbital Orbit. period around Oh, the sun. okay, fine. So it is something different. It Fine. has nothing to do Fine. with the Nicholas Copernicus theory Okay. of sun being in the center. So हे सगळे प्लॅनेटाचे मुवमेंट पळोवन जे ऑलरेडी लोकांनी हजारांनी वर्सां पळयल्यात. Just moving the sun in the center answered all the questions to the puzzles which were earlier. Okay. So this was it. Okay. So आमकां अनमोलान सांगलें की फक्त व्हडले रॉकेट सायन्स आनी मिस्ट्री न्ही, हें फक्त आशिल्लें कॉमन सेन्स जे पळोवन कोपर्निकसान वळखलें की सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम. बाब अनमोल, तुवें आज आमकां व्हडले मिस्ट्री, दोन आशिल्ल्यो मिस्ट्री. एक निकोलसान तो बूक पब्लिशूच करूं ना, तो आनी कोणे तरी केलो. दुसरें ताका कशें कळ्ळें, हे दोनूय मिस्ट्री आज सॉल्व जाल्यो म्हज्यो. आतां म्हाका शांती मेळ्ळी. सो थँक्यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. आनी फुडें प्रोग्राम खूब आसा, खूब एपिसोड आसा. तुजी गरज परत जाय पडटली. तेन्ना तूं येतलो आमच्या प्रोग्रामान आनी आमच्या दर्शकांक हेल्प कर म्हणून हांव तुका मागता. आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आयच्यान अंतरिक्ष प्रोग्रामात आमी एक नवो सेगमेंट सुरू करतात, जस्ट डू इट. सो इन दॅट सेगमेंट तुमी स्वता कितें तरी करून तुमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें सायन्स शिकपाचें आनी हो ब्रह्मांड कसो आसा तें वळखुपाचें एक्सपेरिमेंट्स, ल्हान ल्हान सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करून तुमी सुद्दां घरा बसून शिकूंक शकतले.
आता आज म्हजे बरोबर आसात विदेश खांडेपारकर. विदेश खांडेपारकर पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी आणि फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीचे सायन्स कोऑर्डिनेटर आसात. भरपूर भुरग्यां बरोबर काम करतात. एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्झर्वेशन हे सगळे ते हांगा येवपी विजिटर्सांक आनी भुरग्यांक शिकयत असतात. सो आज आमकांय शिकोवपाक आमच्या शोन आमकां ताणें हांगा आमंत्रीत केल्या. तर विदेश, वेलकम टू द शो. आतां आमी ही सोलार सिस्टम हाज्या बद्दल आमी उलयतात. सोलार सिस्टमाचें हें चित्र हांवें जॉग्राफीन शिकिल्लें 3rd स्टँडर्डान. तेन्नाच्यान म्हाका एक्चुअली कळुना कन्फ्युजन सुरू जालें सोलार सिस्टमा बद्दल. सो वॉट डू यू फील की सोलार सिस्टमा बद्दल भुरग्यांक कन्फ्युजन कित्याक आसता? सोलर सिस्टमाचो हे जी चित्र आमच्या बुकांनी पब्लिश जाता हय, हेजी हे डायग्राम प्रॉब्लेम म्हणल्यार सोलर सिस्टम एंटायर जो व्हडलो आसा तो दाखोवपाक हे पिक्चरांनी जायना. म्हणजे 7-8 इंचान भितर तो जायत ना. ते शक्यच ना. ओके, हे सारके बसयल्ले भशेन भितर. ओके, सो आमी ते कशें वळखुपाचें? तर स्केल कशी पळोवपाची? स्केल म्हणजे ताका एक टेक्नीक आसा. जशी आमचे सोलर सिस्टम आसा जशें एक्झॅक्ट मेजरमेंट आतां आमकां खबर आसा सायन्साच्या हितून. सो तेच मेजरमेंट ती स्केल रिड्यूस करून किलोमिटर्स, मिटर्स, सेंटीमिटर्स किंवा त्याच्या पेक्षा कमी करून आमी ती एका पेपराचेर घालूंक शकतात. सो सोलर सिस्टम एक केदें व्हडलें आसा हे आमकां जर सारक्या भुरग्यांक दाखोवपाक जाय जाल्यार जी एक्चुअल सोलर सिस्टमाची स्केल आसा तीच आमी रिड्यूस करून प्रोपोर्शनान रिड्यूस करून एंटायर सोलर सिस्टम एका पेपराचेर घालूंक जाता. कितें कितें लागतलें? चड इन्स्ट्रुमेंट काय लागचे ना, फक्त एक पेपराचो एक स्ट्रीप. ओके, तर एक अशें पेपराचे स्ट्रीप तुमकां जाय ते सायजीची तुमी घेतले. आतां जितली व्हडली घेता तितली एक्चुअली बरी. सोलार सिस्टमाची एक्चुअल स्केल पळोवंक शकतले तुमी. सो ही एक पेपराचो सादो स्ट्रीप, एक कार्ड पेपराचो स्ट्रीप विदेशान कट करून दवरला. असो एक तुमी कट करून दवरात आनी आतां सोलार सिस्टम केदी आसा ती शिकूंक म्हज्या बरोबर बसात. हांवूय करता विदेशा बरोबर. सो विदेश, चालू करुया. आमच्या सोलर सिस्टमान जेन्ना आमी डिस्टन्सीस मेजर करतात तेन्ना आमी युनिट वापरता एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट म्हणून. ओके, आतां हो एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट म्हणल्यार कितें? एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट म्हणल्यार सूर्य ते पृथ्वीच्या मदीं जे डिस्टन्स आसा ताका आमी म्हणटा एक एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. ओके, जे रफली 150 मिलियन किलोमिटर जाता. ओके, सो 150 मिलियन किलोमिटराचो एक एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. एक एस्ट्रॉनॉमिकल. ओके, सो आमी लायट इयर्स वापरनात सोलार सिस्टम यूज करपाक, एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट्स. ओके, आतां आमचे सोलर सिस्टम जर आमी प्लुटो पर्यंत गेले जाल्यार 40 एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट जाता. ओके, रफली. सो हो एंटायर पेपर जो तुवें घेतला हो 40 एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट हे स्केलार आसा. पेपराचेर आमी 40 एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट बसयताले. ओके, सो पयलीं कितें करपाचें? पयलीं आमी हो पेपर आसा तो अर्दो फोल्ड करूया सारको एक्झॅक्टली सेंटरान. ओके, हाफ फोल्ड करपाचो. आतां असो आमी एका मदीं एक फोल्ड घातलो एक्झॅक्टली हाफ. आतां हो जो मार्क मेळटा आमकां मदलो मार्क. ओके, हो जालो युरेनस. ओके, युरेनस हांगा आसा. सो हो युरेनसाचो पोझिशन ओके, जो जाता 20 एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. ओके, युरेनस आमी सोदून काडलो. आतां फुडें आतां एक भाग घेवन तेजो परत अर्दो करूया. ओके, सो हे जे पोझिशन गावता आमकां हे नेपच्यूनाचें पोझिशन. ओके, सो युरेनस हो सेंटर फोल्ड आनी ताजे फोल्ड केलो हे नेपच्यून आनी हे कॉर्नराक हो प्लुटो जालो. सो सारके पोताक आसा तो प्लुटो. ओके, सो हे नेपच्यून म्हणल्यार रफली 30 एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट जाले. ओके, आनी प्लुटो म्हणजे 40 जाले. 40. ओके, सो युरेनस, नेपच्यून, प्लुटो जालो 3 प्लॅनेट मेळ्ळे आमकां. ओके, सो आतां आमी बाकीच्या प्लॅनेट पळोवया. दुसरो जो हाफ उरला तोय तसो मदीं फोल्ड करूया आमी. सो हाजोय मदलो सारको फोल्ड केलो सेंटर. सो हो जो पॉयंट मेळटा तो सॅटर्नाचो. ओके, सॅटर्न, शनी. शनी. हे रफली 10 एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट. ओके, फायन. म्हणजे सूर्य हांगा आसा. सूर्य ह्या सायडीन. सूर्य हांगा आसा आनी हांगच्यान हांगा 10 एस्ट्रॉनॉमिकल युनिट्स. परत एकदा आमी आनी एक फोल्ड करूया. सॅटर्न पर्यंत धरून हाफ करूया सारको. हो जो मार्क आमकां गावता तो ज्युपिटर. ओके, सॅटर्न जालो, ज्युपिटर जालो. आतां इतल्या ल्हान डिस्टन्सान 4 प्लॅनेट बसतले? मर्क्युरी, विनस, अर्थ, मार्स. मातशें कंजेशन जातलें प्लॅनेटांचें. पूण जर पेपर चड व्हडलो आसत जाल्यार बरें क्लियर मेळटा. ओके, तर आतां भितवयले प्लॅनेट्स, इन्फिरियर प्लॅनेट्स. सो ज्युपिटराच्या भितर जर आमी आनी एक सारको एक्झॅक्ट हाफ केलो हो आमकां मेळटा एस्टरॉयड बेल्ट. ओके, एस्टरॉयड बेल्ट.
परत एकदा हाफ करूया. ओके, सो परत एकदा हाफ केलो. सो आमकां मेळ्ळो मार्स. ओके, हां, म्हणजे अर्द करीत वचप. सो हो पेपर फूल अर्दो केलो, एका सायडीन सॅटर्न युरेनस मेळ्ळो, ताजो अर्द तुका सॅटर्न मेळ्ळो, ताजो अर्द जुपिटर मेळ्ळो, ताजो अर्द एस्टरॉयड बेल्ट, ताजो अर्द मार्स. ओके, आतां मर्क्युरी विनस अर्थ तातूंत बसतले. आतां हो जो इल्लोसो कुडको उरता ओके, ताका एकदा न्ही दोनदा फोल्ड करचो पडटलो. आनी अशे 2 फोल्ड घालतकीच दाखय आमच्या सारक्या दर्शकांक कळून दोनदा फोल्ड. हो एक आनी हो तेजेरच आनी परत. ओके, 2 फोल्ड. सो अशे 2 फोल्ड घालतकीच तुमकां हांगासर 3 क्रीज मेळटा, 3 लायन्स. 3 क्रीज पडटा. सो 1 2 3. सो हो जालो अर्थ, विनस आनी मर्क्युरी. अरे बापरे, सो आमचे हे प्लॅनेट इतलेच हातून बसतात आणि प्लुटो पावता हे पोतार. सो एंटायर सोलार सिस्टम 40 एस्ट्रोनॉमिकल युनिट्स एका पेपरान तुवें 2 स्केल मॉडेल करून दाखयली. व्हेरी इंटरेस्टिंग. हांगा विदेशान आनी फेर मॉडेल करून दवरला, व्हेरी ब्युटिफूल. तुमी पळयल्यार कळटले हांगा. सो सेंटर असो फोल्ड केलो, पेपर सेंटराक फोल्ड केलो जाल्यार सेंटर फोल्डाक काय आसलो युरेनस, सेंटर फोल्ड. मागीर परत एकदा तो फोल्ड हांगा केलो असो, ताज्या फोल्डाक सेंटराक नेपच्यून बसता, एका कॉर्नराक प्लुटो वता. ओके, सो हे जाले हांगा पर्यंत 40 एस्ट्रोनॉमिकल युनिट्स. मागीर हे सायडीन वचुया. सन हे पोताक आसा, वो पेपर अर्दो फोल्ड केलो की मदीं लागलो आमकां सॅटर्न, द मोस्ट ब्युटिफूल प्लॅनेट. मागीर सॅटर्न अर्दो फोल्ड केलो की मदीं जुपिटर. मागीर जुपिटराचो अर्दो हांगा फोल्ड केलो, एस्टरॉयड बेल्ट हांगा मदीं आसा, ताजो अर्दो फोल्ड केलो मार्स. आनी मागीर इल्ले 3 क्रीज केले, आपूण फोल्ड केले, मर्क्युरी, विनस, अर्थ इल्लेशे हांगा भितर आसात. सो यू कॅन सी हाव ब्युटिफूल इज द सोलार सिस्टम टू स्केल. विदेश धोर आमच्या दर्शकांक पळोवनी. ओके, सो दिस इज द फूल सोलार सिस्टम स्केल मॉडेल. व्हेरी इजी. टिचर्सांनी स्टुडंट्सांनी मुद्दम करून आमची सोलार सिस्टमाची ब्युटी आनी ताची सायज कितली फॅन्टॅस्टीक आसा ती वळखूंक हे मॉडेल इजी जातलें. विदेश तुवें आमकां हांगा सोलार सिस्टमाची स्केल मॉडेल करून दाखयली. थँक्यू सो मच. इट्स व्हेरी इजी आनी आय थिंक आमच्या सगळ्या दर्शकांक खूब इजी जालें आसतलें. तुका देव बरें करूं. आमी आज भायर सरिल्ले द रिव्होल्युशनिबस निकोलस कॉपर्निकसाचो बूक कसो ताणें बरयलो आनी आमच्या फुडें हाडलो ही मिस्ट्री सॉल्व करपाक. आमी फर्स्ट पळयलें की रेटिकस हे ताज्या डिसायपलान, तो शिश्य आशिल्लो, ताणें तो प्रिंट केलो, निकोलस कॉपर्निकसान न्हय. आनी सेकंडली सोलार सिस्टम कशी वळखुपाची हें अनमोलान आमकां शिकयलें इन सिंपल एंड इजी मेथड्स. आय थिंक हे सिंपल इजी मेथड्स तुमकां अवश्य कळ्ळे आसतले आनी ते तुमी यूज करून हे आमच्या युनिवर्साची जी सायन्स आसा ती शिकपाक ते तुमकां हेल्प करतले. कितेंय तुमच्यो क्वेरीज आसा जाल्यार सकयल हांगा आमचो ईमेल आयडी आसा features@prudentmedia.in. अवश्य मेल करात आनी आमचो जो एक रेपो आसा, आमचे जे एक भासाभास आसा तो चालू उरूनी. आज हांगाच काबार करता. फुडल्या विकान आनिकूय इंट्रस्टींग युनिवर्साची स्टोरीज घेवन हांव तुमचे फुडें येतलो. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे, ओनली ऑन प्रुडंट.